पॉलिटिकल विचार सिद्दीकी पळा सिद्दीकी पळोवन ऑलरेडी ज्युडिशियल कस्टडीन आसा आनी सिद्दीकीच्या अगेन्स्ट चार्जशीटूय फायल जाली आनी इतलें आसतना वाय आय एम बींग हॅरेस्ड एंड वाय आय एम बींग कॉल्ड आय रियली डोंट अंडरस्टँड कारण आय एम ऑल्सो डिफेन्स लॉयर क्रिमिनल केसी आम्ही पळयल्या पूण फर्स्ट टायम आम्ही पळयल्या की अ विटनेस इज कॉल्ड अगेन एंड अगेन इवन आफ्टर फायलिंग ऑफ अ चार्जशीट इन अ मॅटर सो दॅट मिन्स तुमचें इन्व्हेस्टिगेशन जालें तुमी क्लोज केलें चार्जशीटूय फायल जाली तेन्ना आनी कितें इन्व्हेस्टिगेट करता म्हणजे ज्या टायमार सिद्दीकी खंय स्टेटमेंट करतलो त्या टायमार म्हाका आपोवच्या पेक्षा ज्यांच्या विरुद्ध सिद्दीकी स्टेटमेंट करता एवरी टायम तांकां म्हाका दिसता पुलिसांनी आपोवपाक जाय ते करना सो इट इज ऑब्वियस बिकॉज आय एम फ्रॉम आम आदमी पार्टी हांव ओपोजिशनान आसा आमी सरकाराचेर टिका करता म्हणून खंय तरी हॅरेसमेंट म्हणून आतां हो सिद्दीकीचो वापर केलो गेलो वता अशें म्हजें ठाम मत जाला कारण एम्बेरसमेंट जाला भारतीय जनता पार्टीक आनी पुलिसांक एवरी टायम सिद्दीकी हेज मेड अ स्टेटमेंट ही हेज मेड एलिगेशन अगेन्स्ट भारतीय जनता पार्टीज लिडर्स एंड ही हेज मेड एलिगेशन अगेन्स्ट द पुलीस आनी इतलें आसतना सिद्दीकी आज तो जेलीन सुखान आसा असो दिसता आनी हे आमकां हांगा गरजे भायर त्रास करता आय थिंक इट इज पॉलिटिकल विच हंट नथिंग सिग्निफिकंट वॉज आस्क्ड अगेन सेम थिंग रिपिटेशन पूण गाडवा फुडें वाचली गितां मागचा पाठ बरा होता अशें एक म्हण आसा मराठी ती परिस्थिती अशी जाल्या आज अशी कितें आनी सांगतलो परत परत तेच प्रश्न तीच उत्तरां बट आय थिंक आय स्ट्रॉंगली बिलीव की सिद्दीकी हॅज टेकन अवे दॅट नीत तांची वयत खंय तरी ओडून व्हेल्या अशें कशें दिसता म्हाका पूण आतां सर तुमचो फुडलो स्टेप फाटल्या फावट तुमी सांगलें की आपूण कोर्टान वतलो तरी तुमी वयतले न्ही तशें आसा न्ही हांवें आजूय सांगता हांव आयच्या इन्व्हेस्टिगेशना बेसिसाचेर आय हॅड टू डिसायड वेदर टू गो टू कोर्ट ऑर नॉट इफ आय एम गोइंग टू बी कॉल्ड अगेन फॉर हॅरेसमेंट आय वील मेक अ चॉयस हांवें लिगल एडवायस माय डिपेंडींग ऑन माय the counsel who is representing me ताजो advice घेतल्या उपरांत I will decide whether I will go to High Court to file direct investigation to be independent to be carried out by independent agency. आयच्या इन्व्हेस्टिगेशना अंडर म्हाका तें दिसूना इट लुक्ड लायक अ प्युअरली पॉलिटिकल हॅरेसमेंट instructions to the police to harass me by calling me again and again nothing beyond that I don't see any reason. पूण जर परत तुमकां आफय जावचें अशें मागीर तुमचे पळय एज अ जबाबदार नागरीक म्हजी जबाबदारी आसा येवपाची प्रश्न हो आसा की मॅटर कसली मॅटर आसा सुलेमान सिद्दीकी पळोवन वचपाची हांवें पळयलें ताका सांगलें की तूं पळोवन वच म्हणून हो प्रश्न सोडून आज तो दे आर ओनली प्रोबींग म्हजे कडेन तो व्हिडिओ आयलो कसो द होल आयडिया इज टू प्रोब दॅट व्हिडिओ एंड वीच इज नॉट एन ऑफेन्स सपोज तो व्हिडिओ आयलोय म्हजे कडेन आनी धाडलोय म्हाका आनी कशाय माध्यमांतल्यान आयलो ऑफेन्स कसलें तें इट इज ओनली अ पर्सन मेकिंग अ स्टेटमेंट वीच इज गॉन आउट आज त्याच सुलेमान सिद्दीकीन भारतीय जनता पार्टीचेर टिका करून आज त्याच सुलेमान सिद्दीकीन पुलिसांचेर व्हेरी स्ट्रॉंग एलिगेशन्स केले की गन पॉयंटार दुसरो व्हिडिओ काडलो म्हणून गन पॉयंटार जर तो दुसरो व्हिडिओ काडलो जाल्यार ताजी माहिती बिफोर एनी वन ऑफ यू कूड नो हाव गव्हर्मेंट न्यू दॅट देर इज अ सेकंड व्हिडिओ मेड सायमल्टेनियसली हांव जेन्ना इन्व्हेस्टिगेशनाक वतालो तेन्नाच तो रिलीज कित्याक जाता आनी तो व्हिडिओ फोटींग म्हणून पळयल्यारूच दिसता ताजें इन्व्हेस्टिगेशन जायना सो दॅट मिन्स खंय तरी तो व्हिडिओ कोणी तरी सरकारांतल्यानच कोणी काडूंक लायलो पुलिसान फोर्सिबली ताजे कडेन काडून घेतलो अशें म्हाका तरी दिसपाक लागला आनी आफ्टर दीस नेक्स्ट स्टेटमेंट वेन चार्जशीट इज फायल इफ आय एम कॉल्ड अगेन टू द पुलीस स्टेशन दॅट मिन्स दे आर ट्रायंग टू फायंड आउट की तें स्टेटमेंट सेकंड व्हिडिओचे कशें भायर सरतले आनी कशें लिपोवपाचो प्रयत्न आमी करतलो अशें म्हाका तरी दिसता सुलेमानान एक ते दिसा म्हणिल्लें की आपण स्वता म्हणजे येवन तुमच्या ऑफिसा कडेन तो पेन ड्रायव्ह दवरून गेल्लो म्हणून फर्स्ट व्हिडिओ जेन्ना काडिल्लो तेन्ना That I don't know. I have not heard that statement. I don't know how that pen drive came. म्हाका काय खबर ना तो पेन ड्रायव्ह कसो आनी कोणी आनी कित्याक लागून म्हजे कडेन पळयलो तो प्रश्न हो आसा की सुलेमान पळ्या उपरांत ताणें एलिगेशन केलें एलिगेशन म्हजेर करूंक ना एलिगेशन केलें एका आमदाराचेर एलिगेशन केलें पुलीस डिपार्टमेंटाचेर तांकां कोणाकूच पुलिसांनी आपोवना पुलिसांक आपोवंक जाय जी टीम आशिल्ली थंय तांचे टावर लोकेशन 17 तारखेच्यान जेन्ना तो म्हणटा की आपूण आपल्याक तांणी पयलींच कस्टडीन घेतिल्लो तांचे टावर लोकेशन आसतले ते गेल्ले मरे केरला ते गेल्ले मेंगलोरा ते जर गेल्ले जाल्यार तांचे टावर लोकेशन मेळटलें हाडा मरे ते टावर लोकेशन तांकां विचारा की हें सगळें फटींग म्हणून आज तेच पुलीस जांचेर आरोप केले तेच सुलेमाना विरुद्ध आज इन्व्हेस्टिगेशन करतात तेच पुलीस म्हज्या अगेन्स्ट आज इन्व्हेस्टिगेशन करता आनी आज सरप्रायझिंगली वेन देर इज आय एम नॉट एन एक्यूज म्हाका आज 35 BNSS आज नोटीस काढल्या which is sent to usually an accused person against whom complaint is pending or some criminal investigation is pending. Am I being investigated for under criminal procedure code or under BNSS? ना न्ही
सो दॅट मीन हे सगळें जें चल्लां दीस इज ओनली टू हॅरेस मी म्हणून सामान्य नागरिकांक अशें दिसपाक लागलां. कारण आजचो जो कंडक्ट पुलिसांचो जो असो पळयत जाल्यार आय थिंक इट इज टायम पीपल शूड गेट वरीड अबाउट वॉट इज देअर फेट इन द हँड्स ऑफ गोवा पुलीस. दिस इज एन एम्बेरसमेंट टू गोवा पुलीस. दिस इज एन एब्सोल्यूट एम्बेरसमेंट टू गोवा पुलीस. अँड टू कवर अप दॅर एम्बेरसमेंट लज आपली झाकपा खातीर म्हाका चार्जर कशें वापरता. दॅट इज नथींग मोर.